पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देव पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो लाभोय आमका तुझी कृपेदेनी सांगता लाभोय आमका तुझी कृपेदेनी बोळाधिकारांची अस्कचिनी बोळाधिकारांची अस्कचिनी बोळाधिकाचिनी पवित्रज्ञा कृपेचा पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पुटमांची कामी माया मोगा पुटमांची माया मोगा लालेन मागताव लाभय तुझी कृपा लालेन मागताव लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान सगळ्यांना सांगा पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा कृपेचा घोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो पवित्रज्ञा आमचे तो देवो आमचे तो देवो एकवट आमचो सदांच वाडय सडय जाता एकवट आमचो सदांच वाडय सडय पवित्र सभा बांदूंक आदार लाभय पवित्र सभा बांदूंक आदार लाभय आदार तुजो लाभय आमचे तो देवो आमचे तो देवो पार्संको 20 आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना सांगा म्हणया आयल्या बापा
तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 जिसुराया मोगल इष्टा सर्पण कुता आराधना जिसुराया मोगल इष्टा करता स्तुती आराधना जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय जीव आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार आमच्या हात उभारून म्हणूया हालेलुया 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 बो पवित्र अल्तारीर आमचे मुखार आमचे खातीर हजाराच्या बो पवित्र त्रिनादीच्या दुसऱ्या जना आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तू आमचे खातीर येतना एकलो येनाय खंय हांव आसा थंय बाप आसा आनी खंय आमी दोगां आसावन थंय पवित्रोत्मय आसा म्हूण तुवें सांगलाय बापा पुता पवित्रोत्म्याचे हजारपण आमी वळखून घेवया सांतोमासान जेजूक पळोवन जीवन क्रिस्ताक पळोवन म्हज्या देवा आनी म्हज्या सायबा म्हूण उद्गारलो ताचो दुबाव सुटलो तो घडये भितर बावार्थी जालो 3 वर्सांनी जेजू सांगता रावून बावार्थ सडनातलो व्यक्ती त्या 3 मिनटांभर म्हणयत तितल्या वेळा भितर तो बावार्थी जालो जिवंत जेजूची सकती एमाउसाच्या वाटेर आसचे ते दोगशीस जेजूच्या परगट जिणेंत कितले शिकयल्यारी तांच्या मतिग्रिगणातले विशयी जिवंत क्रिस्तान फकत वाटेर येताना थोड्या वेळाक सांगिल्ले संगते मुखांतर बावार्थी जाले तांच्या पैनाची दिशा सगोली परत जेरुसलेमा फाटी आयले त्या जीवन क्रिस्ताच्या नावान आपोस्तल सगळे बदलले मोरोंक सोडा
उलोवंक सयत मुखार रावंक सयत भियेतले व्यक्ती जेजूच्या 3 वर्सांनी कितलें शिकवून सांगात दिवन बदलनातले व्यक्ती जिवंत क्रिस्ताक पळयल्ल्या एकाच फरा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उपरांत बरोवन सगळे बदलले. कितून म्हणसर म्हळ्यार तांच्या जिवितांत ते मरोंक सयत तयार जाले. राया मुखार रावून जेजूक साक्ष दिवंक पावले. ही ती सकत जीवन क्रिस्ताची. आनी आमच्या मुखार आसा तो सोमी जीवन क्रिस्तच. कित्याक ताणेंच म्हणलें ह्या संवसार सांडून ताणें सर्गाक वेता आसतना हांव आसां तुमचें सोवें संवसाराच्या अखेर पर्यंत. आनी आपल्या निमाण्या जेवणार ताणें अवकरीस घडोवन हें म्हजें उडासाक करा म्हूण सांगतना ताणें ताचें हजारपण आमकां बसोवन दवरलें. आमचे दिश्ट त्या अवकरिस्तांतल्या सोम्या मुखार दवरया. आमी ताकाच पळोवया. निमाण्या जेवणार जेजूच्या हृदया कडेन काळजा कडेन माथे तेंकलेल्या ताच्या मोगाच्या शिसा जुवां बरी. जेजू खुर्सार उमकळतना तो सकला पळयतना ताच्या दिश्टीक वयर पळोवन दिश्टीक दिश्ट मेळयल्ल्या थंय आसल्या थोड्या स्त्रियां बरी, पात्येनेच्या स्त्रियां बरी. कालवारीच्या वाटेर आसतना आपल्या पुताक पळोवन दिश्टीक दिश्ट मेळोवन बोगणा पाशार केल्ल्या ताच्या आवय मोरये बरी. आमची दिश्ट सोम्याचेर दवरया. चिन्नांनी बोगणा पाशार जावन दीत. राजावणी आमचे मिसांव मोतीक येवन दी. राठावळींनी बगार आमच्या आनी सोम्या मदलो संबंद रुता जावन दी, जिवो जावन दी. ही मुलाकात आमकां धैर्यान भरून दी जी आपोस्तलांक धैर्यान भरल्या भशेन. सोम्या खातीर उलोवंक जीव दिवंक तयार करचें तसलें धैर्य आमकां दिवन दी. सुरवेला क्रिस्तांवांक आसलेल्या कश्टांच्या काळाकच आमी पाय तेंकते आसाव. असल्या संघर्शांत असल्या संकश्टांच्या वेळार आत्मीक जिवितांत मात्र न्ही वा धार्मीक जिवितांत मात न्ही, कुटुंबाच्या वा वावराच्या जाग्याच्या जंजाटांत आसचे आमकां सोम्याचो स्पिरीत, सोम्याची दिश्ट धैर्यान भरून दी, बावार्थान भरून दी, बदलावणेन भरून दी. मुखाच्यान आमी सोम्या मुखार आसाव. आमची दिश्ट ताचे वयली काडची नाका. आमी हांगा कितें आयल्या? सोम्या मुखार ह्या सांजेच्या वेळार हांगा दिम्यांनी पडची गरज तरी कितें? जर ताका स्तुती करूंक न्हय तर, ताचो मोगणी हाडूंक न्हय तर, ताका आराधन करूंक न्हय तर आनी कित्या खातीर? बैला संवसारांत आमच्या सोम्या विने आमी सारच्या 100 वर्सांच्या की सोम्याच्या पांयतळी दिम्यार पडून खुर्सूंसो 1 घंटो चड मोलादीक आनी फळादीक म्हळें मोतींत आसूं. बैला संवसारार आमी हेरां विशीं हेरां कडेन वा वेदिनी उलोवच्या रास उतरांच्या की सोम्याच्या पांयतळी येवन ताचें स्तुतीकरण गावचें गितां वा स्तुतीकरण उलोवची उतरां चड मोलादीक आनी अर्था बरीत. तर ह्या पवित्र वेळा, ह्या मोलादीक वेळा
सुमी आमकां पळयतना आनी आमी ताका पळयतना ताची स्तुती आमी करया. आमची स्तुती ताची महिमा वाडयना, कित्याक आमच्या स्तुतीची ताका गरज ना. ताची महिमा ताचेच तकी आसा. पूण आमी ताची स्तुती केल्ले वरवीं आमीच चड आनी चड पवित्रपणांत वाडोवन येता आनी ताची मोगाची व्यक्ती जाता, भुरगीं जाता. ताची गरज न्ही, आमची गरज. देखून ही स्तुती व्हडा अर्थान, काळजांतून, मनांतून आमी एका गिता मारिफात गावन वांटेली जावया. पान संको 30 आणि 3, पेज नंबर 33. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, मगळा सुम्या, तूं आमच्या जिवितांत आमचो सांगाती जावन येदोळवरेक आमकां रक्षण दिवन आमच्या हर एका गरजांक तुजो आदार दिवन आमच्या जिविता पयणार भवडताचें देणें दिवन सांगाती जालोय सुम्या. हर एक घडी तुवें तुज्या आदाराची जावन आमकां लाभयली. तुवें आमच्या जिवितांत तुजे तावन पयस गेल्ल्या वेळार आमकां तिदून फाटीं हाडली आनी आयच्या दिसा तुजे समोर आमकां एकठांय केलें. तुजो मोग साकोवंक, तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती गावंक आनी तुजें हजरपण भोगूंक. वय सोम्या, तुवें आमच्या जिवितांत सबार आनी सबार लेखमेतनांतले उपकार केल्याय. ह्या तुज्या उपकारांक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. मोगळा सोम्या, तुवें आमकां सर तरेच्या मारेकार पिडेतावन, अवघड अनवरांतावन, दुस्मनांच्या हातांतावन, दुश्ट शक्तींच्या पासांतावन, प्राकृतीक विकोपातावन आनी हर एका अहितकर घटनांतावन राखून सांबाळन वेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजो मोग करूंक तुवें आमकां शिकयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र रक्ताचें रक्षण दिवन येदोळवरेक आमकां राखून सांबाळन वेल्ल्या खातीर आत्मीक तशें लौकीक दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचें पाताक पळयनासतना आमकां तूं बगसून तुज्या गोपान घेताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें आमची सडवण केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका दुश्ट शक्तींच्या पासांतावन तूं आमकां राखताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तूं पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं आजून उलयताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुवें दिल्ल्या वागदाना मुखांतर तूं आमकां धैर्य आनी भरवसो दिवन आमचें जिवीत त्या उतरांचेर दृढ विश्वास दवरून जियोंक आदार लाभयताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कोणें सांडल्यार हांव तुमकां सांडिशना म्हणल्या भरवशेच्या उतरां पासत तुज्या कुडी आनी मासा रक्तान आमचें तूं पोशण करताय देखून
होगळाप तुका सोम्या जेसू बापाची खुशी कितें ती तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू तुझ्या पवित्र रक्तान आमचे हर एक पाताक धुवन काडल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू जिविताचें देणें दिवन येदोळवारेक हर एका तरान तूं आमचो सांगाती जाल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू तुजेर दिश्ट दवरता आसतना तूं आमकां सदांच आमचे लागीं येताय देखून अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू तुज्या दैवीक हजरपणांची आमचे भाग आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू तुज्या पाराकलिताक धाडून आमकां मार्गदर्शन लाभयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या मंगळा जेसू सोम्या हर एका उपकारां खातीर एक गडीभर आमच्या जिवितांत आमकां केल्ल्या हर एका उपकारांक आमी काळजांतावन एक घडी मौन रावून सोम्याक अर्गां दिया आनी गायना रुपार आमची अर्गां सोम्याक पाठवया. समय बसल्या कडेन सोम्याक अर्गां दिवन त्रिएक देवाक अर्गां दिवया. भाण संको मोतो बतू पेज नंबर 39. जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा सांगा म्हणूया जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा. आंजा संगी गाव्या आम्ही महिमा देवाची 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 ओढा ताळ्यान करया आम्ही स्तुती सोम्याची ओढा ताळ्यान आम्ही कमी स्तुती सोम्याची जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा. संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा संतोषाची गीता गावून उल्हासा देवा संतोषाची गीतां गावून उल्हास्या देवा संतोषाची गीता गावून उल्हासा देवा काळजांतावून उपकार बाबून दिनवास्या सोम्या काळजां गावून उपकार बावडून बिनवास्या सोम्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा. ओढा मोगन बापा कामी आराधन करिया ओढा मोगन बाबा गामी आराधन करया ओढा मोगन जेसू कामी आराधन करिया ओढा मोगन जेसू कामी आराधन करया ओढा मोगन आत्म्या कामी आराधन करिया ओढा मोगन आत्म्या गामी आराधन करया विश्वास पोणी सकड आमी वाटाची धरया
विश्वासोनी सकड आम्ही वाटाची दर्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेसू ख्रिस्ता जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा Alleluia, Alleluia, Alleluia 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. To God be the jai jai Jesus jai jai Jesus jai jai Jesus Praise Lord. आम्ही सोम्या मुखार आयल्या आमचे नानांते कश्ट आमचे सुख तशें दूख खंय तशी बेजाराई हर एक आसा तशें घेवन आयल्या मोगळा सोम्या तुजी काकुळतीची दिश्ट आमा समेस्तांचेर घाल ह्या वेळार आमी समर्पण करता सोम्या आमकां आमी तुज्या हातांत आमचे थंय आसची पिडा शिडा आमचे थंय आसचे मानसीक वत्तड आमचे थंय आसची खंत दूख बेजाराई आनी आमचे थंय आसचे हर एक कितें आसा तें सक्कड सोम्या सुख तशें दूख समर्पण करता सोम्या आमी तुका समर्पण करता सोम्या आमी तुका समर्पण करता सोम्या समर्पण करता आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तांचे हर एक जिविताचें दिशा तुज्या हातांत समर्पण करता ती दिशा तूं रुपीत कर सोम्या तुज्या योजने प्रमाणे आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान जियोंक कृपा तूं फावो कर सोम्या आनी तुजी खुशी कर तुजे मुखांतर आमी बापाची खुशी पाळूंक तूं आमकां फावो कर म्हण मागता सोम्या आमी तुका समर्पण करता मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची दियेसीस ही दियेसीस जावं दी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन चलची दियेसीस जावन मारपाट जावं दी ह्या दियेसीसेन आत्म्याच्या सक्तेन तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक तुजें हजरपण बगूंक आनी चड तुजो ताळो आयकून त्या प्रमाणे जीव आमच्या बावडतिलो कसो सांगको वाडत वचोंक सोम्या तूं आमकां हर एकल्याक पवित्रात्म्याच्या अभिषेकपणान बर म्हण मागता हांव सोम्या आमी तुका समर्पण करता मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव तुज्या शेतांत वावर करच्या हर एका वावराड्याक सोम्या समर्पण करता हर एका याजकाक गवळी बापांक पाप साहेबाक मिशनरींक आनी लायक मुखेल्यांक तशेंच भावार्थी लोकांक सोम्या जाय तुजें संरक्षणा कवच हर एकल्याक तुजें जाय सोम्या दैवीक आदार तुजें मार्गदर्शन जाय सोम्या आनी तुजें आत्म्याचें बळ आमा सोमेस्तांक जाय सोम्या ह्या घडये मागता हांव तुज्या संरक्षणाचे बळदीक रक्षण कोटें हर एकल्या भोंवती आसा करन सोम्या तूं आमकां तुजी दिशा तुज्या कुशीची दिशा पूर्ण करूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हण मागता हांव सोम्या आमी तुका समर्पण करता सोम्या समर्पण करता आमचो देश ह्या देशांत नानांत्या जाती कातीच्या लोकांक जियेत आसतना जावं सो मानस्ताप जावची सर अहितकर घटना समस्ये निवरावंक तुज्या शांत समाधानाच्या आत्म्याक धाडणं आशिर्वाद सी सोम्या हर एक तरेचें बंधन काळोखी अंतरी मोडां धुवन काड सोम्या शांत समाधान रास करूंक जाय आसची कृपा तूं लाभय सोम्या हर एका व्यक्तीक ह्या देशांत जियोवच्याक सोम्या माया मोगाचो एकवटाचो बांद जोडचेत आसले विशेष देणें दिवन हर एका लोकांक समर्पण करता सोम्या आशिर्वाद सी सोम्या सोम्या आमी तुका समर्पण करता
सोम्या समर्पण करता हांव आस्पत्रेन चिकित्सा घेवच्या हांगासर सदांच मागण्याक हजर जावच्या भयण सिस्टर लिनेटाक तशेंच ओशेनाक तुज्या हातान समर्पण करता हांव सोम्या तुजो आशिर्वादाचो हात तांचेर दवर तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें लाभय संपूर्ण हिलिंग ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर तांचे थंय देवून येवं दी आनी तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें प्राप्त जावन तुजी महिमा गावंक तुका सक जावंक कृपा फावो कर म्हण मागता हांव सोम्या आमी तुका समर्पण करता समर्पणाची गीत आमी गायता आसतना आमच्या काळजाक आमच्या हातांनी दवरया जेसुये 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 सोम्या तूं ये सांगाता म्हणया जेसुये 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 सोम्या तूं ये जेसुये 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 सोम्या तूं ये जेसुये 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 सोम्या तूं ये मुझ्या काळजा सोम्या तूं ये मुझ्या आत्म्या सोम्या तूं ये सोम्या तूं ये मुझ्या मोना सोम्या तूं ये मुझ्या जिणे सोम्या तूं ये जय सोताना सोम्या तूं ये हांव मागताना सोम्या तूं ये हांव शिकताना सोम्या तूं ये काम करताना सोम्या तूं ये जेसुये 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 सोम्या तूं ये जेसुये 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 सोम्या तूं ये मुझ्या कुटुंबां जेसू तूं ये मुझ्या संतोषां जेसू तूं ये मुझ्या सुखां जेसू तूं ये मुझ्या वावरां जेसू तूं ये सेवा करताना जेसू तूं ये पोयनार आसताना जेसू तूं ये पिडेन पडताना जेसू तूं ये हांव कश्टाताना जेसू तूं ये हांव चलवताना जेसू तूं ये हांव पडताना जेसू तूं ये निराशी जाताना जेसू तूं ये कंदूक भुगताना जेसू तूं ये जेसुये 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 सोम्या तूं ये जेसुये 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 सोम्या तूं ये जेसुये सोम्या तूं ये जेसुये सोम्या तूं ये पवित्र आत्म्या उज्या रुपार आमचे मदेगात देवून ये तुजी बळवंत सकत आमकां तुजें उतार सोम्याचें उतार स्वीकार करूंक कृपा दिवं दी
आमच्या मोतीचें बंधन ह्या घडये संपूर्ण तरान सोम्या तूं मोडून घाल. जे उतार आमी आयकता आमच्या कानांनी ते आमच्या काळजांत रिगोन थंयसर स्थापन जावंक आनी बरो फळ दिवंक तूं आमकां आपड सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन. ते उतार अर्थ करण घेवंक आमची मोत उजवाडाय सोम्या. त्या उतरांत आसची पवित्र सकत आमचे जिवीत रुपांतर करून दी सोम्या. त्या पवित्रत्म्या मुखांतर आमी तुज्या सेवेंत वांटेली जावं कृपा आमकां फावो कर सोम्या. पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये. बुध जाणवाय दिवच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. धैर्याच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. सताच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. खुरपेच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. जिविताच्या वाटेन सोलोंक आदार दिवच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. बरें वाईट समजून घेवन मेटां काडूंक आदार दिवच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. बापाच्या आत्म्या लागीं जेजूच्या आत्म्या लागीं एक जावंक कृपा दिवच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. प्रवाद्यांक प्रवाद करूंक आनी बापा आनी सोम्यातावन संदेश स्वीकार करूंक आदार दिल्ल्या आत्म्या आमचेर देवून ये. संपूर्ण परिशुद्ध जिणी जियोंक आदार दिवच्या आत्म्या आमचेर देवून ये. पवित्रत्म्याक आमचे भितर आमी आपोवया. आमच्या काळजांत आपोवया. तो आमचे मागणें आयकता. आमी आपयल्ल्या वेळार आमकां ताचे आदार दिता. देवाचे उतर अर्थ करूंक आमकां कृपा दिता. पवित्रत्म्याच्या गिता मुखांतर पवित्रत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत येवकार मागया. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. सगळ्या म्हणया. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस पोरा आनी संसाराचे रूप नवें कर. माते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5वो अध्याय 14वें 16वें वाक्य. तुमी संसाराचो उजवाड दोंगराच्या तळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना. बगार घरांत आसून सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवठणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार परसळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा. आज आमी देवाच्या उतरा विशयंत गुंडायेन एक नियाळ आज करता. आदल्या हप्त्यांत आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा उजवाड आमच्या जिवितांत कितें करूंक शकता. उजवाड
आमचे तें आसता आसतना आमच्या बोवारीं खंयचोय काळोख रावूंक शकना. उजवाडाच्या महत्वा विशयंत आमी जायते आदल्या हप्त्याच्या मंगण्या जमतेर आमी नियाळ केलो. आज एक मॅट मुखार वेता हांव आनी नियाळ करता हांव. आमचे थंय तो उजवाड आसा करचो कसो. खंयसर देवाचें उतार आसा तें उजवाड फंगोवंक शकता. आमी जाणाव आदल्या हप्त्यान आमी नियाळ करता आसतना जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणून हांवें तुवें नियाळ केल्लें. जेजू म्हळ्यार देवाचें उतार म्हणून सांजवांच्या पयल्या अध्यायाचें पयलें वाक्य तावन आमी पळयता. सर देवाचें उतार तेंच जावन आसा उजवाड संवसाराचो, आनी उतार आनी उजवाड तें जावन आसा सांगातपणारीचे तसलें एक विचार. आनी तें देवाचें उतार जेजू खंयसर गेलो थंयसर काळोख धांवलो आनी मुस्तू अजापां जालीं. थिंच अजापां म्हजे मुखांतर आनी तुज्या मुखांतर कित्याक जायना गे म्हणलें नियाळ आज हांव तूं करता आसतना कशें हांवें तुवें उजवाड जाय त्या समुदायांत समाजान म्हणलें एक मोठें नियाळ हांव तूं करतलें मोगाच्यान. देवाचें उतार 3 संगतींत आटापून आसा. 3 संगतींत आटापून आसा. पयलें वागदान या आश्वासन म्हणटा हांव, या प्रॉमिसस म्हणटा हांव. दुसरें प्रिंसिपल्स या तत्व या सिद्धांत म्हणटा हांव. तिसरें प्रावाद. या 3 संगतींत देवाचें उतार सगळें आटापून आसा. आश्वासन म्हळ्यार प्रॉमिसस म्हणटा आसतना उदाहरणाक इसाया प्रवादीच्या 41 अध्यायान देवा वाक्यान आमी सांगता हांव भिये नाका हांव तुजे सवें आसा, घाबर नाका हांव तुजो देव, हांव तुका गठाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैते उजव्या हातान तुका सांबाळटा. हें आश्वासन, हें देवाचें प्रॉमिसस. अशेंत मुस्तू देवाचें प्रॉमिसस वांजेलांत आसात आनी ती प्रॉमिसस हांव तूं नियाळ करन आमचें गन घेतिल्ल्या वेळार ह्या उतरांची सकत आमच्या मुखांतर वळटा. दुसरें हांवें सांगलें तत्व या सिद्धांत. उदाहरणाक शतपती थंयसर जेजू कडेन आपल्या पुताक गूण करूंकच्या खातीर येता आसतना थंयसर आमी पळयता तो सिनागोगाचो शतापतीनी सिनागोगाचो अधिकारी आयिल्ल्या वेळार थंयसर रक्तस्रावाची स्त्री मेळटा, तिजें गूण जाता आनी थंयसर जेजू येता आसतना ताका लोक येवन सांगता या ताजे दूत येवन सांगतात सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याक तुजें भुरगें मेलां. आनी थवळ जेजू सांगता तें उतार आश्वास सिद्धांत. तूं कांय भिये नाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सई. हें सिद्धांत या एक तत्व. भिये नाका, तुवें फात येयल्यार सगळें साध्य आसा. हें सिद्धांत या तत्व पाळिल्लो व्यक्ती त्या व्यक्तीच्या जिवितांत जायत्या जपान जातात. हांवें तुवें पळयलें जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत सोबार कडेन जेजू म्हणटा तुवें फात येयल्यार बरो त्या फात येयल्या प्रमाणे जाता. म्हळ्यार फात येणेचें भावार्थद्वारे सुटका. हें भावार्थ खंयसर आसा थंयसर सुटका लाभता म्हणलें तें एक सिद्धांत या तत्व या प्रिंसिपल म्हणटा हांव. तिसरें प्रोफेसी या प्रावाद. जेजू ह्या संवसाराक येता म्हणलें तें एक प्रावादपण तें जार एक येयलें मुस्त वर्सां उपरांत. तस प्रमाणे जेजून आमकां पवित्र आत्मा बसयलो, हांव तुमकां पवित्र आत्मा दिता म्हळें आनी आमी जाणाव जेजू जिवन जाल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान ताजें सीस भरलें आनी ताज्या उपरांत मागीरचे व्यक्ती बरोबर भरलें आनी जायते अजापां गेलें. देवाचें प्रावादपण तें जावन आसा. मुखार कितें जाता, मुखार कितें करता तें देवाचें प्रावादपण देवाच्या उतरांत आसा. आतां ह्यो 3 संगती हांव तूं
या देवाच्या उतरांत आटापून आसचें हांव तूं पळयता. तत्व म्हणटा आसतना उडास दवरी मुस्तू तत्व आसात. एक हांवें भावार्थाचें मात सांगलें. मुस्तू संगतेन आमची सूख समजणी आसता. मुजेडे खांय ना देवा देखून देवान म्हाका दिजे म्हणून. पूण सर्गींचें तत्व कोणा लागीं आसा ताका आनीकय सडेत रितीन दितले. देवाचें उतार कितें म्हणटा, कोणा लागीं आसा ताका आनीकय चड रितीन दितले. तें स्पिरिच्युअल लॉ. पूण मनशा सैमार कितें आमी चिंतचें म्हळ्यार म्हजे कडेन ना त्या देखून म्हाका दिसय म्हणून. तशेंच आमी पळयता मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या शब्दान जियेता. तें देवाचें स्पिरिच्युअल लॉ, आत्मीक ते नियम या तत्व म्हूण सांगयत. आतां हांवें थंय उडास दवरी जाय हें बायबलाची ही सतां आसता आसतना आश्वासन, तत्व आनी प्रवादपण. ध्यान कित्याक जाय गे म्हणलें सवाल. ध्यान म्हाका तुका कित्याक जाय. वांजेल तुमी पळयलें जाल्यार देवा विशय सांगता सोड न्हू, देवा थंय आमकां कळीत जाता आसना. वांजेलाचीं उतरां आज मुस्तू जाणां आमी जाणाव, देवा विशय जाणाव, पूण देव कोण म्हूण हांव थंय नेणाव. त्या देखून मुस्तू जाणां आमी मुस्तू घंटे कटले उलोवंक जाता. वी कॅन स्पीक अबाउट गॉड बट नॉट गॉड देव कोण म्हणून एक्सपिरियन्स अनुभव केल्ले व्यक्ती मुस्तू म्हणे. एक्सपिरियन्स या देव कितें म्हणून अनुभव करीचे जाल्यार हांवें तुवें ध्यानांत वळोवंक जाय. ध्यान केल्ल्या वेळार तुका देव कोण म्हणून तुका कळीत, तुका अनुभव जाता. यू वील एक्सपिरियन्स हू इज दॅट गॉड. आनी त्या देखून थंयसर आराधन जाता आसतना हांवें तुवें सिंग करीत. पूण तेंत आराधन म्हज्या गुंडायतावन, म्हज्या काळसाच्या गुंडायतावन येवन भावार्थान हांवें म्हणल्या वेळार थंयसरच मुस्तू जाणांक सुटका मेळटा. देवाचें उतार आतां आमी वाचून आसतना आयकत आसतना त्या भावार्थान त्या गुंडायतावन स्विकार केलें ताजे वे देव अशें म्हणून हांव तो अनुभव जोडल्या वेळार आमकां सुटका मेळोवंक साध्य आसा. त्या देखून उडास दवरया. देवाच्या उतरा वरवीं काळोख धांवता आनी त्या देखून उजवाड आसा. त्या देखून हांवें तुवें देवाचें उतरा विशयंत ध्यान करूंक जाय. जोशुआ पुस्तकाचो 1 अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा, धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर, तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें. देखून उडास दवर जाय. हांव आनी तूं मुस्तपणे चिंता हांव कित्याक जैत देंवन जायना गे म्हणलें सवाल. जैत देंवन जायचें जाल्यार आमी त्या उतराचो ध्यान करीत जाय आनी थवळ आमच्या कामांनी आमी सफळ जाताले. हांव 3 संगती ध्यान करीचे जाल्यार गरज आसात. 3 संगती ध्यान करीचे जाल्यार गरज आसात. पयल्यान पयलें शांत रावचें आनी एकसुरपणान रावचें. म्हळ्यार सॉलिटरी अँड स्टिलनेस म्हळ्यार एकसुरपणो आनी शांतपणो पयल्यान पयलें आमकां जाय. दुसरें भोव गरजेचें काल्पनीक दिश्ट आनी मोतींत पिंत रावचें. आमी म्हणटा इमॅजिनेशन म्हणटा. तिसरें उलोवचें या पुट इन एक्शन. या थवळ थंयसर उजवाड फंगता. एकीगत मोठव्या नांवान तो नियाळ करया. पयल्यान पयलें एकसुरपणो आनी शांत रावचें. ध्यान करीचे जाल्यार आमी एकसुरपणांत आसा जाय आनी शांत रावूंक जाय. एकसुरपण रावूंक साध्य आसा आमच्या कारणान, पूण शांत जावन रावूंक कश्ट आसा. जर तर दोनी ना जाल्यार तुका ध्यान करूंक साध्य ना. कीर्तनकार 4थ्या कीर्तनांत 4थ्या वाक्यान म्हणटा, खाटीर आड पडून नियाळ करा आनी शांत रावा. आतां खाटयेर आड पडचें घेताळा आमी एकल्यांनी मात्र युजली खाटयेर आड पडचें आनी शांत रावून हांवान तूं
नियाळ करूंक जाय मोगाचें न्हू नियाळ करूंक जाय आनी ही संगत केदाळा हांव तूं शांत आसता म्हळ्यार भायल्या वत्तडांक वळोवंक जायना त्या दाळा पवित्रत्व आमच्या आत्म्यांतय काम करता वांजेल वाचल्या वरवीं तुज्या कुडीक जाणवाय मेळोवंक पुरो ज्ञान म्हळ्यार तुका बुद्धवंतकायेन तुका मेळोवंक पुरो ह्या बायबल हातांत हांवें तुवें दवरूंक पुरो पूण ध्यान केल्ल्या वेळार देवाचो आत्मो म्हज्या आत्म्यांतय म्हाका तुका थंयसर सकत वळोवंक शकता काम करूंक प्रारंभ करता त्या देखून जेजून शिकयत आसतना आपल्या शिसांक सांगिल्लें सामातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 6वें वाक्य थंयसर स्वामी जेजू मागण्या विशयी शिकोवन म्हणलें हेडिंग दिलां 6व्या अध्यायांत 5व्या वाक्यातून हेडिंग मागण्या विशयी शिकोवन म्हणून दिलां आनी 6वें वाक्य म्हणटा तूं मागतना तुज्या गुपित कुडा भितर रीग दार दंप आनी थंय गुपित आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग 3 संगती गुपित मोगाचो न्हू पयल्यान गुपित कुडा भितर रीग गुपित कुडा भितर सिक्रेट प्लेस फर्स्ट सेकंड दार दंपी सई तुवें गुपितपणी आयल्यार दुसऱ्यान येवचें साध्य आसा दुसऱ्या येवंक अवकाश दिनाका तुज्या मोतीन खंयचेंय दवर नाका तुजें गुपितपण सिक्रेसी सांबाळ आनी कितें करी जाय गुपित तुजे बापा लागीं माग देव खंय आसा खंय आन्सर आसा पवित्र पुस्तक दार दंप आनी थंय गुपित आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग मुस्तुपुटी म्हाका हें तुका बगाना आमी मुस्तो शब्दांत मुस्तो आवाजांत सांगाता मेळून बॉब मारून कितें पुरो करता तें गरज ना हांव त्या मागण्याक करून वचो म्हणून न्ही पूण ध्यान करता आसतना जिजून शिकयल्लें जावन आसा एकसूरपणाक तुवें वचा जाय एकसूरपणान एकसूर जावन असो तूं एका देवाक गुपित तरान मागोवंक जाय आनी जिजूनी ताज्या जिवनांत हें प्रॅक्टिकली ताज्या जिवनांत केलें आनी त्या देखून आमी पळयता सामार्काच्या 1 अध्यायान 33 वाक्यांत दुसऱ्या दिसा उजवडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जड नातिल्ल्या एकसुरा सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो जिजूनी केल्लें अशेंत एकसुरपण गेलो तो एकसुरो शिस्ताचे सांगात आसले तांकां पुरा सोडलें एकसुरो गेलो एकसुऱ्या सुवात्याक गेलो आनी देवा लागीं संबंद संवाद करूंक लागलो दीस सुरू जावच्या पयले मात्रेन दीस बुडल्या उपरांत आमी पळयता सामार्काच्या 14व्या अध्यायान 23वें वाक्य म्हणटा लोकांक जाण जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो लोकांक पुरा धाडलें आनी एकलोच मागणें करूंक दोंगराक तो गेलो आनी त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय एकसूरपणान मागणें करता आसतना कितें बदलावण जाता गे म्हणलें सवाल हांव एकलोच बसून एकसूरपणान हांव देवा लागीं ध्यान करता आसतना कितें जाता गे म्हणलें सवाल हांव शांत रावन एकसूरपणान ध्यान करता आसतना आत्मीक झूज थंयसर सुरू जाता म्हजे आनी तुजे विरोधींचे बाण ते सगळे मोडून वेतात त्या देखून कीर्तन 46 9वें आनी 10वें वाक्य अशें म्हणटा प्रत्येर शेकान शेक तो झुजान सोंपयता दोनू तो मोडटा बाल्यांचे कुडके करता ढाळ उज्यान घालून लसता शांत रावा हांव देव म्हणून वळखून घेया केदाळा स्टिलनेस शांतपणी हांव तूं नियाळ करता त्या वक्ता मोगाचें उडास दवरी लौकीक तरान झुजान थंयसर जायनात
पूण आत्मीक झुजां थंयसर प्रारंभ जातात. आत्मीक धोणू आमचे विरोध येवची, आत्मीक भले ते कुडके करणं सर्वेस्पर देव उडयता. हें जावन आसा ध्यानाचो पयलो आनी गरजेचो म्हत्वाचो विशय. दुसरें कितें जाता, दुसरें मॅट कितें जाता, इमॅजिनेशन सुरू जाता. हांवान तूं शांत रावन एकसूरपणान ध्यान करता आसतना एका उतराचेर आमी ताजे विशयींत काल्पनीक दिश्ट वा मोतींत आमी पिंत्रायता. मुस्तू संगती हांवान तूं वाचता. एक उतार काडना, एक काल्पनीक दृश्य त्या उतरा विशयी नियाळा. मोतींत दृश्य घाला. आतां सवाल तेशें जाल्यार कितें जाता गे म्हणलें. हांव तुमकां उदाहरण दिता आसतना तुमकां कळटलें की कशें आमच्या चिंताप आमच्या बोवारी सकत सृश्टी करता म्हूण आतां तुमी कळटलें. जोबाच्या पुस्तकांत 3 अध्याय 25 वाक्य म्हणटा, जें हांव भियेतां तें म्हाका घडटा, जें म्हाका आकांतान भरता तें मुजेर येता. हांगासर पळया, इट इज एन इमॅजिनेशन. ताका भियेन दिसता कित्याक ताजें तें एक काल्पनीक चिंताप. आनी जोबाच्या जिवितांत कितें तो काल्पनीक रितीर चिंतूंक लागलो थंयच ताच्या जिवितांत घडोवंक प्रारंभ जालें. जर तर काल्पनीक रितीर जें कितें चिंता तें पॉझिटिव्ह जाल्लें जाल्यार ताच्या जिवितांत सकारात्मक ताच्या जिवितांत जाता. मुखार हांवें तुवें पळोवन जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथान 11 अध्याय 6वें वाक्य म्हणटा, उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळे पृथ्वीर शिंपडून वेचेन हांव. तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवन जगतीर सकला देवलो. उड आसतोरा मनशान बांदूना, चिंतलें मात्र चिंतल्या कुडलें पयत पुस्तक सांगता, तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदिल्लें शहर आनी बुरूज पळोवन जगतीर सकला देवलो. कालें जाल्लें, चिंतलें, पूण देवाच्या आत्मीक दृश्टीन चिंतल्या कुडलें घडोवन जालें. थंयसर आनी बुरूज पळोवन जगतीर सकला देवलो. ताणें म्हळें, आपले आतां एक लोक जाल्यात आनी तांकां आसा एकसबास तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक आरंभ मात्र. आनी मुखार तांणी करूंक चिंतलें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. कितें चिंतलां तें करूंक असाध्य जावचें ना. कितें चिंतलां त्या हर एकी साध्य जावन आसा. हें हांवें म्हाका न्हू पवित्र पुस्तक संवसाराच्या आरंभार उत्पत्ती ग्रंथांत उल्लेख करून सांगता. उत्पत्ती ग्रंथांत 3 अध्याय 6वें वाक्य हांव तूं म्हणटा, हांव चिंतपाच्या सक्ते विशयान आमी पळयलें जाल्यार स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जालो म्हूण बगलें. तिणें तिका बगलें आनी तिका तशें दिसलें. तक्षण कितें जाता, तुमी काल्पनीक रितीर दिश्ट जोडल्या वेळार तुमचें थंय एका रितीचें बोगणां उपजातात, पॉझिटीव वायब्रेशन सुरू जाता आनी त्या वायब्रेशना वरवीं तें जारयेक येता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पोतेकी ताणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें. इमॅजिनेशन, हें फळ बरें आसा थंय म्हूण तिणें चिंतलें. केदाळा ताणें जें चिंतलें की फळ बरें आसा म्हणून तक्षण एक्टिवेशन, एक थंयसर कालें म्हणटात एनर्जी ताजे भितर सुरू जाली आनी त्या एनर्जी तिका वचून तें फळ काडयता आनी तें फळ आंगान दिवंक शकता. तेच प्रमाणे आमी सामुएलाच्या दुसऱ्या पत्रांत 11 अध्याय 2 वाक्यान पळयता, बरें या खोटें खंयचेंय आमी चिंतलें सगळें आमकां तें करूंक आमची बॉडी, आमचें मायंड आमच्या कडल्यान करयता. हांगासर दाविदा विशयान आसा, एक दीस सांजेच्या वेळार
दावीद आपल्या खाटेवेलो उठून रावळेरच्या माळयेर भोंवतलो. माळी येता ताका एक स्त्री नथानान दिश्टीक पडली. ह्या व्यक्तीक दिश्टीक पडली, दिश्ट ताजी गेली. तक्षण ही दिश्ट ही ताजी भावना ताका कितें करता, त्या स्त्रियेक आपणाची करून घेता. त्या देखून उडास दवरया. तुवें कितें तूं चिंताय, कितें तूं काल्पनीक दृश्य हाडयताय तुज्या मोतींत, ती जारयेक येतात. एफेसकारांक बरयल्ल्या 3 अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा, हे मुस्तू गुणायचें उतार हांव तुमकां मोठव्यान सांगता, तुमी मागीर घरा ध्यान करियेत. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या. कोणा थंय? देवा थंय सकत न्ही, आमचे थंय सकत चलयतल्या. आनी आमी मागता ताजे प्रास और वा चिंता ताजे प्रास. कितले की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक महिमा जावं. आतां पळया, तुमी चिंतलेचे की चड, द मोमेंट यू आर थिंकींग, द मोमेंट यू आर इमॅजिनेशन प्रारंभ जाल्ल्या कोडले थंयसर देव आमच्या इमॅजिनेशनाची की चड देव आमचे थंय करता. कशें करता? सकत खंय आसची, सकत खंय आसची, आमचे थंय आपले सकत चलयता. आमचे थंय देवा थंय सकत न्ही, आमचे थंय ते सकत चलयता. ती सकत कशी चलयता? तुज्या इमॅजिनेशना वरवीं, तुज्या चिंतपा वरवीं ती सकत चलोवंक चिंतल्या वरवीं, त्या पिंतूर तुवें मोतीन पिंतूर घाल्ल्या वरवीं, तुजें काल्पनीक दृश्यान तुवें घाल्ल्या वरवीं थंयसर एक्टिवेट जावंक सुरू जाता. तिसरें मोगाचें न्हू, ध्यान म्हणटाना उडास दवरचें, उलोवचें. तुका केदाळा तूं दृश्य तूं एकसूरपणान आसाय, शांत आसाय, दृश्य तूं पळयताय आनी तें दृश्य पळोवन तुका तें विश्वास भोगता आनी कुडले तूं तें सांगताय. तुज्या जिवितांत उलोवंक प्रारंभ जाता. हांव तूं मुस्तुपटी वांजेल वाचुल्लो, जेजून 5,000 जाणांक दिलो म्हणून. म्हज्या आनी तुज्या दिश्टीक थंयसर 5 उंडे मात्र आसले, पूण जेजू त्या हजारो उंडो थंयसर पळयता. तो काडटा, एक उंडो काडटा, देवाक अर्गां दिता आनी वांटूंक दिता. जेजू इमॅजिनेशन करता, जेजू काल्पनीक दृश्य देखता. वो एक उंडो न्ही म्हज्या हातांत आसचो, म्हज्या हातांत आसचे हजारो उंडे. आनी मनशांक कोणाक तें काल्पनीक करूंक जावना. ताणें म्हळें आमचे लागीं 5 उंडे आसात म्हळें, पूण जेजू म्हणटा सगळे लोकांक बसय आनी हांव तांकां वाडटा म्हणटा. कित्याक? जेजूक थंयसर हजारो उंडे दिसतात, हजारो उंडे दिसतात. आज त्या 5,000 ते चड ताका उंडे दिसल्या कोडले जेजू कितें म्हणटा, तांकां वचून बसय आनी म्हणटा ॲक्शनार तो उलोवंक लागता. आनी जेजू एंत मकान तुका सामार्काच्या 11व्या अध्यायान 23 वाक्यान म्हणटा, खरें सांगून तुमकां सांगता, कोणीय ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पोड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपलें कितें सांगता तें घडटलें म्हूण सत्माने जाल्यार तें ताणें सांगले बरेंच जातालें. तुवें उलोवचें, तूं दृश्य देखताय, तो खडा पोसून आनी कडेन पडलो म्हणून तूं केदाळ तुका बाबार्थ येता म्हळ्यार तूं काल्पनीक दृश्य देखताय, वो खडप गेलो आनी कडेन पडलो म्हणून. आनी तक्षण पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळा तुवें काल्पनीक तरान दृश्य देखताय. इमॅजिनेशन, यू कॅन इमॅजिन. आनी इमॅजिनेशन कर, तूं उतार सांगताय, तें उतार जारयेक येता आनी थंयसर तो केदो व्हडलो काले म्हणटा तो दोंगर जाल्यार तो वचून दर्यांत वचून पडटा. जेजू अनेक कडेन सांगता, सामातेवाच्या 18व्या वाक्यांत, देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीय बांदून आसतलें
आनी जें कितें तुमी संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. सर्गी सोडोवचें कशें हांवें थंय कशें बाय इमॅजिनेशन. आमच्या चिंतपा वरवीं हांगासर हांव बांदता थंयसर तें बांदून वता, हांगासर हांव सोडयता थंयसर तें सुटून येता. कित्याक आमचें इमॅजिनेशन, आमचें चिंतपाचें दृश्य इतलें बळादीक जावन आसता की हांगासर कितें घडटा थंयसर तें घडोवंक सुरू जाता आनी थंयसर घडल्या कोडले संवसारार तें जारेक येता. कितें प्रत्यक्षार जालां तें संवसारार जारेक येता. त्या देखून किर्तनगार 119 वाक्य म्हणटा, तुज्या धर्मशास्त्राचो हांव कितलो मोग करतां, दीसभर हांव तसो नियाळ करतां. तुजो आदेश म्हाका सगळ्या म्हज्या दुस्मना परस शाणो करता, कित्याक तो सदांच म्हजे सवें आसा. सगळे म्हज्या शिक्षका परस हांव बुदवून जालो, कित्याक हांव तुज्या शिकोवणेचो नियाळ करतां. शिकलेल्या टिचरीचे घेसड तूं बुदवून जाताय. कित्याक कित्याक टिचरीन शिकोवचें पुस्तकांत आसलें मात्र बुकार अशें बरयलां आनी सांगता. पूण तो नियाळ केल्लो मनीस, नियाळ केल्लें हांव आनी तूं मोगाचें न्हू. आमकां शिकोवन दिवच्या व्यक्तीचे चड हांव आनी तूं बुदवून जाता. कित्याक हांव आनी तूं एक सरो बसून कश्टांचें काम उरलें पुरो करूंक जाता. आमकां एक सरपणा रावचें म्हणल्यार बारीक सॉलिटारिटी, शांत रावन काल्पनीक दृश्यां देखून हांव आनी तूं उलयता केदाळागी बदलावण थंयसर घडटा. बदलावण त्या देखून थवळ तो उतार म्हजें तें आनी तुजें तें 30%, 60%, 100% फळादीक करून शकता. आनी जेजू म्हणटा, तुमी अशें केल्ल्या वरवीं तुमचो उजवाड सगळ्यांनी प्रसारतलो. लोकांक अजाप जाता, ओ सादो मनीस अशीं कशीं अजापां करूंक शकता. उडास दवरया मोगाचें न्हू. उतार देवाचें उतार नियाळ केल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका म्हज्या तुज्या जिवितांत उजवाड फंगता. आनी तो उजवाड जायत्या लोकांक बरेंपण करूंक शकता आनी लोक देवाक महिमा दिता. कित्याक देवाचें उतार तूं नियाळ करना, देवाचें उतार तुजें तें कार्य जावं, देवाचें उतार परसळून मुस्तुदानाचो काळोख जावंक शकता. तर आज देवा लागीं आमी मागया मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत उजवाड फंकूंक, देवाचें उतार नियाळ करूंक आमकां देव कृपा दिवं. एकसूरपणार बसोवंक, एकसूरपणार रावोवंक आमकां इल्ले कश्ट भोगतात, पूण प्रयत्न आमी करया आनी देवा लागीं सांगया, सर्वेस्परा एकसूरपणार म्हाका रावोवंक तुजी कृपा दी. एकसूरपणार रावता आसतना शांत रावोंक, मोतीन दिराराय कांय न्ही, बगार शांत रावोन सगळें देवस करता म्हणलें शांतपणी म्हाका तुजें उतार नियाळोवंक कृपा दी. आनी तें उतार इमॅजिनेशन करूंक, इमॅजिनेशन कितें थंयसर आसा तें उतार नियाळता आसतना तें कशें आमच्या जिवितांत घडलां म्हणून थंयसर एक पिंत्रावंक आमकां कृपा दी. आनी तें जें कितें आमच्या जिवितांत पिंत्रा येता तें जारेक येता आमच्या उतरान सांगिल्ल्या वेळार. तर देवा लागीं हांव आनी तूं उजवाड जावं सर्वेस्वर लागीं मागया. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our mind, our heart and our soul. Let the light of the Lord burn forth mightily in our life. Lord, we surrender the talk that we have heard. Help us to put it in practice. Help us to be with you in your presence, away from all the distractions. Lord, help us to be more closer to you. Lord Jesus, right now we pray that your Holy Spirit may come in our life. Remove everything away from us that is taking us away from you. Lord, help us to be closer to the light. Lord, let the light in our life shine brightly right now. Lord, we pray that the light in our hearts burn brightly right now. Lord, we pray
in every one of our lives where there is no light and only darkness, let there be light. Lord, in your mighty name we pray, let there be light and let it burn mightily, strongly, and grow bigger and bigger. Lord, we surrender every aspect of our life. Let your light start shining forth in all those areas. Lord, we surrender every area which we have failed to surrender unto you. Let your light right now come in all those areas. Lord, when we are speaking to different people, when we are speaking with regard to different problems, let your light shine forth brightly. Lord, when people are speaking in different occasions, when people in the darkness of their mind are speaking at different times, Lord, let your light shine in their mind. Let your light shine in their heart. Lord, we pray that the word of God and the knowledge of God may be born in every person's heart and mind. Wherever they are sick, let them be healed. Wherever they are weary and troubled, right now let them receive peace. Wherever people are in different problems and they're in fixed set of problems in their life, right now let them receive a divine set free by the mighty hand of God. Lord, we pray a supernatural change may take place as we are before the blessed sacrament. Lord, as we are before the blessed sacrament, the light that comes forth through the sacrament, the grace and the power may shine brightly. Harabashiria halaba shil galgaraba bishera garaba baba shiri galgara harabashela galgaraba baba shiri garagara baba shiri dilele harabashil galgara baba shela galgara galgara shel galgara Talia Petiani, Sonata Ergadio, Talia de Lausua, Ergadio Mania. What a mighty God we serve. 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 Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. Almighty God we serve. What a mighty 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 God we serve. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hare God, Jesus. Glad to God, Jesus. Lord, we pray right now as we speak, let your fire come in our tongues. As we speak, let the power of your word manifest in our life. Lord,
through our eyes, let us see the right things. Lord, we surrender our brain unto you, which is given multifunctionality. We are able to imagine different things. Lord, we surrender all our imaginations unto your precious feet. Right now, from today, let our imaginations be aligned with the Word of God. Let our imaginations be aligned to the kingdom of God. Lord, we pray a supreme anointing upon our life, that wherever we are going, whatever we are doing, everything that we are imagining, let there be success, and may the grace of God be upon our life. Lord, we pray right now as we are before the Blessed Sacrament, may the blood of Jesus wash us, cleanse us, purify us, change us, mold us. Blood of Jesus, we surrender through the blood. Let every obstacle be removed through the blood. Let us walk into freedom. Let the light of God shine forth in our life through the blood of Jesus. Every kind of power which is blocking our blessings, right now, let it be broken by the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora Menta sastam nama korujam urvilatya rupa bodla novyoriti adaryam salvon vecha askat vishvyam bhavartache baldivyam zashem bapa tashes puta ullasani stuti zau padvi mahima sasna sasna ekatalyan harsita tuka dokaincha spiritan samasami navartam. Amen. प्रार्थूया. देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचेत आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना.